मोगाच्या बाबडीनू आमच्या मोगाळ बापान आपल्या पुताक संवसार धाडलो बरी खबर सांगूंक आनी बरी खबर दिवंक आनी ती म्हणजे बाप पूत आनी पूत आत्मा सगळ्यांचो खूब खूब मोग करता. आनी ही खबर सांगतना जेजून जायते वपारी वापरल्यो. थोडे वपारी सोंपे आसलेत आनी थोडे मातशे कठीण. जे कठीण वपारी आसले जेजून तांकां स्पश्टीकरण दिलें. जशें आज आमी वाचलां बी आनी नेर वेपाराची समजोणी जेजून आपल्या शिष्यांक दिली. तर ही वेपार आमकां कितें सांगता जायत. पयलें म्हणजे आमच्या संवसारांत दोन प्रकारचे मनीस आसात, बरे मनीस आनी म्हणटा वायट मनीस. बरे मनशांक ते कितले बरे आसूं तांच्यान थोडे तरी वायटपण आसाच. कित्याक आमी सगळे श्रेश्ठ न्हू, वी आर नॉट परफेक्ट. तशेंच वायट मनशांक थोडे तरी वायट बरेपण आसतलेंच. देवान सगळ्यांक आमकां रचल्यात. दुसरो संदेश म्हणजे जसो देव जसो जेजू संवसारांत आयलो आनी बरी खबर सांगली, लोकांचें परिवर्तन जालें. लोकांनी आपलें जीवन बदललें आनी वायट रस्ते सोडून बऱ्या रस्त्यार चल्ले. तशेंच आमचे बरे जिणेंत आमी एक बी संवसारांत रोयता घुमता. जायत तें केन्ना घडटलें आमकां खबर ना. जायत एका दिसाक जो वायट लोक आमी म्हणटा ती आमची जिणी पळोवन आपलें जिवीत बदलूंक येता. तर हे दोनूय संदेश आमी आमच्या खालच्यान मान दवरुया आनी जो वायट लोक म्हणटा ताका मान रेस्पेद दिवंक तांच्या जिविताचे बदलून जावंक आज आमी मिसा भेटेंत देवा लागीं खालतीपणी मागुया.